एका काळार गोयचो आवाज आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार पावोवपी फ्रांसिस्को लुईस गोमेशाची शेनवारा 148वी पुण्यतिथी जाली। मडगांवच्या बाजारात आशिल्ल्या गोमेशाच्या पुतळ्याक हार घालून तांकां आर्गां ओंपली। ह्या सुवाळ्याक मंत्री विजय सरदेसाय, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नगराध्यक्षा बबिता प्रभुदेसाय आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आमी एक वर्सावळीचे हांगा हे पुतळ्याक आर्गां घालतात आनी अजून मेरेन सरकारान ताका ऑफिशियल एक सँक्टिटी दिवंक ना। ही कंप्लेंट हांवें हाजे पयलीं सदांच काडिल्ली आहा। आतां सरकारान येवन अजून वर्स जावंक ना। सब करून मातशें बेगीन जालें सगळें। आजूय बी दसरो आमी हे मातशें प्लॅन करून पावूंक ना। पूण एक आमच्यान उतर दिवंक येता की 150वी जी पुण्यतिथी आसतली ताजे पयलीं एक म्हळ्यार गोंयच्या सरकाराचे वतीन हो एक सगळ्यान व्हडलो गोंयकार हाका एक ट्रिब्यूट म्हणून एक आयदर एक मॉन्युमेंट कसो तांचे कोलमरड घरा वो आनी कितें तरी जे आमी सगळे बसून विचार करूं येता ते आमी करतले हें म्हज्यान उतर दिवं येता। आमी भोमी नायकाचे फॅमिली कडेन उलोवचें पडटलें कित्याक दे आर इन पोजेशन ऑफ द लँड एट द मोमेंट हावस। कशें तरी एक बरे भशेन एक व्हडलो गोंयकार जो एक आपूण कॅथलीक नॅशनलिस्ट म्हणून सांगपी नॅशनलिस्ट बट अ व्हेरी डिवाउट कॅथलीक हें चिंतपाची गरज आहा की मायनॉरिटी समाजान आज देशा खातीर आनी गोंयच्या खातीर केन्नाच्यान तांचो सॅक्रिफायस आहा हो एक तो प्रतीक आनी म्हाका दिसता गोंयकारपणाचो एक व्हडलो प्रतीक हाका आमी ट्रिब्यूट दिवप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी ताजे खातीर आमी कितें करप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी आमी करतले। फ्रांसीस लुईस गोमेशाचें कॉन्ट्रिब्युशन हें केदें व्हडलें म्हणजे तो गोंयचो आवाज हो ताणें इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावयलो त्या काळांत ज्या काळांत सगळे जाण भिताले कॅथलीक 50 म्हणजे कितलीं वर्सां पयलीं ज्या काळांत म्हाका दिसता अशें खूब जाणांक खबर सुद्दां आसपाना म्हणजे फ्रांसीस लुईस गोमेश हो केदो व्हडलो मनीस हाजो आतां हळू हळू लोकांक सगळ्यांक खूब जाणांक कळपाक आनी म्हाका दिसता जशें गुरुनाथ बाबान म्हटलां की ताजें महात्म्य हें सगळ्या गोंयकाराक पावोवप गोंयकाराक ताजी जाणविकाय करून दिवप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा। तें आमी आतां वर्सान वर्स एक हो कार्यक्रम करतात तरी आसतना गुरुनाथ बाब आपल्या आर्गाचे मार्फत थंय वता थंय तो एक ताजें महात्म्य सांगपाचो प्रयत्न करता पूण तें सगळ्या लेवलाचेर जावपाक जाय अशी आमी आमगेलो पुर्वज फ्रांसिस्को लुईस गोमेश हाज्या 148व्या मरण दिसा जमल्यात हांगा। सगळ्यां परस आदलो तूं सगळ्यां परस वयलो तूं गोंयकारपणाची गुरू तूं आमचो सगळ्यांचो पुर्वज तूं। महात्मा गांधी हो गेले उपरांत 3रे दिसा जल्मला।